गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रा देवकार हांव समृता खडगांवकर. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. अदानी गॅस लायनीच्या अपघातान चिखलेची उदका पायपलायन फुटली. उदका पायपलायन बेगीतल्या बेगीन सारकी करिना जाल्यार देंवतले रस्त्यार. थळाव्यांची पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांक शिटकावणी. फोंड्या कुर्टी लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात म्हण बसयलेत कॅमेरा. पूण आतां लोक कुशीक आशिल्ल्या गटरात उडोवपाक लागल्यात कोयर. हाका जबाबदार फकत शिकिल्ले सवरिल्ले लोक, म्हणटा कुर्टीचो सरपंच. फाटल्या कांय दिसांसावन तापमानात जाता वाड. येता ते 2 दिसाक चडावत तापमानात व्हडलोसो जावचो ना बदल. आनी आतां इच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. चिखले वाठारात उदकाचो व्हड उणाव आशिल्ल्यान चिखलेच्या थळाव्या लोकांनी रस्त्यार देंवपाची धमकी दिल्या. सुमार 3 दिसां आदीं अदानी गॅस लायन कामात जाल्ल्या अपघाताक लागून वाठारांतल्या घरांक उदका पुरवण करपी मुखेल पायपलायन इबाडली. फुर्योज जाल्ले थळावे लोक आतां पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी उदका पुरवण परतून मेळोवपाची वाट पळयतात. उदकाची पायपलायन दुरुस्त करपाक आनी कळाव जाल्यार रस्त्यार देवून निषेध करतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. आयकात. आयज चवथो दीस आमकां उदीक ना. हांव कितें म्हणटा, बाय मिस्टेक तेंकडे फुटले जाल्यार पायप पीडब्ल्यूडी सांगपाचें. पीडब्ल्यूडी म्हणटा सांगलेलें. आतां हितून कोणाचो गुन्यांव आमकां खबर ना, पूण इट इज नॉट रायट नो टू कीप 3-4 days विदाउट वॉटर. And if they don't repair by today's day, we are going to stop the road. That is for sure. Unless until we do this, they will not repair. I'm telling you, they are not taking anything seriously now. This is not done. If it was some minister's house where their connectivity is there of water, they would have not kept quiet. They would have done immediately. That same spot only they would have done. Just because we are local and they are taking advantage of us, this is not done. We'll come out and stop the road now, block the road. गॅस पायपलायनीच्या कामाक जापसालदार आशिल्ल्या कंत्राटदारान दुसऱ्या दिसा पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी उदका लायनीची दुरुस्ती करपाक आयले अशी माहिती दिली. पूण अपघातात इबाडिल्ली वीज लायनीची दुरुस्ती सुरू आशिल्ल्यान तांणी तांकां परतून धाडले. ते उपरांत उदका लायन दुरुस्त करपाचो यत्न जावंक नाशिल्ल्याचें दिसता. कनेक्टिविटी का उसको करने के इसमें कल को परसों रात में ऊपर से डांबर गिरने से, रोड के डांबर गिरने से पानी के लाइन पे हिट हुआ, जिसकी वजह से पानी का लाइन डैमेज हुआ. तो अभी क्या सिचुएशन? अभी हमारी टीम आई है यहाँ पर और उम्मीद करते हैं कि 1-2 घंटे में करके ये फाइनल करके दे देते हैं. लोग बोल रहे हैं कि 3 दिन से पानी नहीं है. परसों रात से यहाँ पे कटिंग हुआ था. हमने तुरंत ही अगले ही 1 घंटे में इंटीमेट किया था इनको, पीडब्ल्यूडी को. पर पीडब्ल्यूडी के वर्कर कहीं भी बिजी थे. कल भी आए थे वो काम करने को, पर मैंने मना किया था इसलिए उनको काम करने को, क्योंकि कल इलेक्ट्रिक का वहाँ पे काम चल रहा था. इलेक्ट्रिक वायर लाइन भी कट हुआ था. इलेक्ट्रिक वायर भी परसों लाइन रात में डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से वास्को सडा में पूरा ब्लैकआउट होने का डर था. इसलिए इलेक्ट्रिक का काम करना वहाँ पे जरूरी था. तो वो कल रात में पूरा किए हैं कंप्लीट. अभी मैं वाटर लाइन का डैमेज जितना भी हो रेक्टिफाई करते हैं. कौन सा काम चालू है यहाँ बोला आपने? गैस का? पाइप. किस गैस का? वो इंडियन ऑयल अडानी गॅस. आज सकाळी घडणुकेच्या थळार आशिल्लो चिखलेचो पंचूय आमच्या रिपोर्टरा कडेन उलयलो. उदक आनी वीज लायनीचे लुकसाण जावपाची भिरांत आशिल्ल्यान तांणी कंत्राटदाराक गरजेची जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या अशें तांणी सांगलें. ताका कितें सांगपाचें आशिल्लें तें आयकात. काम अदानी काम चालू आसलें आनी आमच्याक सांगत आसलोले 2 दीस जाले नाय, 3 to 4 days पास कडेन 4 दीस जाले उदक ना लोकांक. आख्खो लोक आतां सदां येयलो थंय चोयला. आमी कांय सांगपा नाका, पूण कितली पाटी आमी हें सांगता. आनी हें व्हड मुगे पडटा. हांवें जाय ट्राय केली हें करपाक ताका, बाबा हें बेगीन जाता ते भाशेन करूया न्ही. म्हाका 3 days ट्रेनिंग दिलो जातो म्हूण. नियरली 10 days पास ना, पूण ते आज पासून तेंगे जावंक ना. हांवें सदां तांकां एग्जिक्युटीव इंजिनियराक फोन मारलो, मागीर आर्किटेक्ट फोन मारलो, मागीर अनवरा तांकां मारीत रावता. 6:45 काल पासून इवनिंग पासून हांव तांकां फोन मारिता. कांय रिस्पॉन्स ना. आमी कांय करूंक जायना. ते अदानी सांग म्हणपा लागले, तेगे मनशाक सांग म्हणपा लागले. सो आमी कितें करपाचें तें सांग. Now they cut the day before yesterday. They cut the major electrical line, which is underground line, आणि आख्खे वास्को काडकान उडयले. मागीर वॉटर पायपलायन आतां आमकां चिखल्यान 3 दिसांचे, थोडे म्हणटा 4 दीस, पूण 3 दीस जाले आमकां उदक ना. पायपलायन फोडला आनी इमर्जन्सी लायटीचें कनेक्शन काल रिस्टोर केलें, पूण द वॉटर पायपलायन इज स्टील नॉट रिस्टोर्ड. एंड नाव इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock and still they are
not doing anything. Not even one representative of the PWD is here. Only the labor class people are here. Labor लोक जाण येयलेत. आम्ही इंजिनियराक फोन मारलो, इंजिनियर सांगता आपण मिटिंगे बिझी आहात. इज अ मीटिंग मोर इम्पॉर्टंट दॅन द ग्रिव्हियन्सीस ऑफ द पीपल. लोकांक एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाका लोक डेली फोन मारता, आपला पिवपा उदो ना म्हणटा. सो वॉट एम आय सपोज टू डू? आम्ही हांगासर जमा जाले, आयज लोकांक आपोवचे पडले टू शो दॅट पीपल आर रियली सफरिंग. So म्हाका दिसता authorities should be present here when this work is going on and monitor it so that no damage is done. कित्याक तांकां अडाणी तांकां काय खबर आसना, तांकां कोणाचें पडोवनूच गेल्लें ना. अडाणी म्हणटा जायते भशेन करताय, जायते डॅमेज करताय, जाय तेंची प्रॉपर्टी डॅमेज करताय. सो दे शूड वर्क प्रॉपरली अलॉंग विथ द PWD, अलॉंग विथ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. आनी खंय केबल आहा तें सांबाळून तेणी काम करपाक जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सृष्टी अथानीकर आणि निखिल जल्मी. दयानंद बांदोडकर रस्त्यार कुशीक आशिल्ल्या कॅसिनो लागसार बंद पडिल्ले येरादारी संकेत तक्ते आनी बेकायदेशीर पार्किंगाक लागून प्रवाशांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. रस्त्याचेर येरादारीची गचमुड्डी सदचीच जाल्या. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यांक दुचाकी चालकांक पुलीस खूबदां फायन दिताना दिश्टी पडटात. जाल्यार कॅसिनो भायर बेकायदेशीर रितीन उबी केल्ल्या वाहनांचेर कारवाय करतना केन्नाच दिसनात. पणजे शारांत भितर सरपी लोकांक कॅसिनो लागसार दयानंद बांदोडकर रस्त्याचेर पावतकच त्रास सोंसचे पडटात. ह्या रस्त्यार पळयत तेन्ना गाडयो उब्यो केल्ल्यो दिश्टी पडटात. हांगासून पणजे ट्रॅफिक सेल 1 किलोमीटर परस उण्या अंतराचेर आसलो तरी पुलीस कर्मचारी ह्या वाहनाक फायन मारतना क्वचितच दिसतात. आता सेम प्रॉब्लम हिंगा आमी म्हणटा ते फेरी बोटी कडेन पुलीस हेडक्वॉर्टर्साच्या सायडीक ह्या जंक्शनाचेर हेवूय सिग्नल सारकें केन्नाच ऑन जाल्लें आसना. आनी हिंगाय तो सेम प्रॉब्लम. आतां हिंगा मेन तुमी पळया पळय कितें पळय तें एक आहा तें बस स्टॉप सिग्नला कडेन आनी दुसरो आहा एक कावंटर ऑफ कसिनो. आतां हिंगा व्हडलो क्वेश्चन मार्क. आतां आमी म्हणटा ते भाशेन हिंगा आतां कोंबी पयली येयली वो तांतें पयलें येयलें. सो हें आतां सिग्नलाच्या जंक्शनाचेर सो तिका आतां खंयच्या ऑथॉरिटीन सिग्नलाच्या जंक्शनाचेर कसिनो कावंटर घालो आनी सेम भाशेन हिंगाय सदांच तिका गाडयो पार्क केल्ल्यो आसता वो स्टॉप केल्ल्यो आसता. आनी स्पेशली तुमी इवनिंग येवन पळयत जाल्यार सेम हिंगा सदांच गाडयो पार्क आनी स्टॉप आसता. सो आतां हे ऑथॉरिटीचो हिंगा हे लॉ ब्रेक जाता पळय तेजो रिस्पॉन्सिबल कोण? वो लॉ सारको हे फॉलो करनासतना हिंगा सिग्नलां बसयल्या तेजो रिस्पॉन्सिबल कोण? आनी आफ्टर ऑल ही सिग्नलां सगळीं टॅक्स पेयरांच्या पयशांची आनी ती यूज कित्याक जायना वो यूज कित्याक करना? गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मर्लिन डिसोजा आणि शिवानी सांगेलकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडेच्या कुर्टी वाठारांत लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात म्हण थंय कॅमेरे बसयले. पूण आतां लोक थंयच कुशीक आशिल्ल्या गटरात कोयर उडोवपाक लागल्यात. हाका जबाबदार फकत लोक आसात तेय बी सादे लोक न्हय तर शिकिल्ले सवरिल्ले लोक अशें कुर्टीचो सरपंच नावीद तहसीलदारान सांगले. पळयात. पंचायत जी एरिया आसा ते एरियेक सद्याक आतां गार्बेजी सद्या नालाक उडयल्ले आसा आनी ताजेर आमी सरपंचाक विचारलें. सरपंच म्हणटा आपल्यान सगळें काम केल्लें आसा, कॅमेरा लायल्या. जे ब्लॅक स्पॉट जे आसले ते ब्लॅक स्पॉटाचेर सगळे कडेन कॅमेरा लायल्ले आसा. आतां कॅमेरा लायल्या म्हणून लोक हाडून ते सगळे नाला उडयतात आनी नालाक उडयतात अशें न्ही. सगळे कचरो सगळे तरेचो कचरो हांगा नाला उडयता. ताका लागून गव्हर्मेंटा कडेन आमी लोकांनी मागलें आसा की हो कचऱ्या खातीर जे नाला आसा नालाची कितें तरी जाळी मारची. सध्या हो एक मोठो इश्यू जावन आसा. लोक बरे शिकलेले लोक गार्बेज काडून नालान उडयता म्हणून आमी थंय कॅमेरा बसयला, CCTV कॅमेरा बसयल्या. तरी पूण लोक उडयता तांकां फायनूय दिवपाची गेला आनी आतां आमी लोक आयकना म्हणून आमी कितें केला एक ठराव घेतला आनी आमी तो इरिगेशन डिपार्टमेंटाक दिला आनी थंय आमी GIM एस्टिमेट मारून घेतले. एस्टिमेटूय जालो पर तेजेर म्हाजे कडेन सर्वे प्लॅन मागिल्लो तो हांवें व्हरून दिला. संदीप पर म्हणून तो एस्टिमेट करता आनी एस्टिमेट जाला काडपा खातीर ना हे मारपाचें GIM एस्टिमेट मारपाचें टोटल म्हणजे नाला फूल पॅक करपाक. आनी म्हाजी एक लोकांक एक कळकळीची विनंती की आमी जशें आमचें घर निवळ दवरता किंवा आमचें आंगण निवळ दवरता तशें आमी आमचे वाठार आमचो गांव स्वच्छ दवरपाक आमी चिंतपाक जाय. मेळ्ळें थंय कचरो उडोवपाक जायना हे लोकांनी अशें चिंतपाक जाय. आनी आमी गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी काडिल्ली आसा आनी ते गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी मार्फत आमी
अवेअरनेस प्रोग्राम चालू करपाची केला. आमचे 2 मिटिंगी जाल्यो. थर्ड आमचो आता अवेअरनेस प्रोग्राम आमी प्रत्येक कॉलेजींनी, स्कुलांनी, शाळेंनी वयतले, कित्याक थंयच्यानूच ते अवेअरनेस जावपाक जाय आनी भुरग्यां कडल्यान जातकीर घरा कडल्यान मागीर ते डिसिप्लीन येतले, कित्याक लोक मेळटा ते कचरो उडयता आनी ते उडोवपा ना. म्हणून आमी एक टार्गेट केला की आमी स्कुलाकूच अवेअरनेस करतले. आनी आमी प्रत्येक ब्लॅक स्पॉट आमचे आसा तितले कडेन आमी 28 कॅमेरे बसयला CCTV. तितूंतले आमी एक 4-5 जाणां फायन मारल्या, जे कोण आमकां रेड हँडेड मेळ्ळा तांकां फायन मारलेले आसा 5,000. जे आता कचऱ्याचो जो मोठो इश्यू आसा गार्बेज, हो गार्बेज इतको व्हडलो जाल्लो आसा की हो हितून जर सगळ्यात चड जबाबदार आसा जाल्यार ते पब्लीक आसा. कारण पंचायत आपलें काम वेवस्थीत करता, जे आता पंचायत पळय आसा ती सगळें काम आपलें वेवस्थीत करता, पूण लोक जे आसा 150 रुपये दिवचे पडटले किंवा 100 रुपये दिवचे पडटा म्हणून कचरो हाडून व्हाळांनी उडयता. तुमकां हांव दाखयता, म्हाज्या उजव्या सायडीक एक व्हाळ आसा, हो व्हाळ कंप्लीट चिखलान आनी कचऱ्यान भरलेलो आसा. कारण तेजेर नियंत्रण कोणाचें ना. हेजेर गव्हर्मेंटान कडक कायदो घेवपाक जाय, कडक शासन दिवपाक जाय, तेन्नाच ते बंद जातले. ना पंचायतीक दोश दिवन उपेग ना, कारण पंचायत आपल्या लेवलाचें काम करता. पंच म्हणून कितें सगळेच एकाच रस्त्यार येवन रावूंक शकना. म्हणून सरकारान हेजेर एक तर ते जे कितें व्हाळ आसा तेजेर जाळी मारची आनी कडक शासन करचें आनी ताका जे धरता ताका 100 आनी 500 रुपये फायन घालची न्ही, ताका 5 जाणां वयर फायन घालची. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, श्वेता गांवकर आनी ओंकार देशप्रभू. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाक लागून पणजेचे रस्ते कामा निमतान कितलेशेच तेंप जाले खणून दवरल्यात. पणजे बेजबाबदारपणान रस्ते खणून दवरिल्ल्यान गाडयो घालून घेत म्हूण भंय. आयज पळोवया पणजे बस स्टँडा लागसार चलिल्ली कामां. पुराय रस्त्या कुशीक खणून दवरला, पूण काम चालू आसा हे सांगपी एकूय तकटो ह्या रस्त्यांचेर दिश्टी पडना. लोकांक जीव मुठीत घेवन गाडयो चलोवच्यो पडटा. आयकात आमचो रिपोर्टर विन्संट रोजारियोक. या आतां आमी आसा आतां हिंगा पेंजीम बस स्टँडाचेर. सो आतां पेंजीम म्हणटा तो प्रॉब्लम जाता पळय तो स्टार्ट पेंजीम पळय हिंगा पेंजीम तूं भितर सरलो म्हणटच प्रॉब्लम. आनी आतां हिंगा अशें जावपाक जाय तें पळय. आतां पेंजीम कितें रोड सेफ्टी आनी कितें आहा तें तुमी हिंगा पळोवं येता, हें तुमकां आतां दाखयता. हे पळय ह्यो आतां येता त्यो व्हेकल्स पर्वरीसाठी या टू पेंजीम. आनी आतां हिंगा पळय फोडून दवरलेलें आहा आनी आतां फोडून दवरलेलें आहा तें बरें आहा, स्मार्ट सिटीचें काम चलता. सो आतां हिंगा पळया तुमी कितले सायन बोर्ड आहा वो कितें मारलेलें आहा ते वर्क इन प्रोग्रेस वो कितें आहा पळय ते. एक कोण 2 व्हिलर्साक जाल्यार सामकेंच फोंडान घालपाचें या आनी 4 व्हिलराचें आनी पूण ताका फुडें मातशी सेफ्टी आहा. तुमी आतां पळय हिंगा हे बस स्टँडाचेर मेन जंक्शनाचेर आमचे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन कितली सेफ्टी घेतलेली आहा ती पळय तुमी. सेफ्टी म्हणल्यार आतां वर्क स्मार्ट सिटीचो वर्क जालोलो सगल्याकूच जाय, डिवेलपमेंट जाल्लें सगल्याकूच जाय, पूण हिंगा सेफ्टी कितली घेतल्या. आनी ह्यो व्हेकलांक आतां हो मेन स्पॉट बस स्टँडाचेर आनी हिंगा व्हेकल इवनिंग 5 o'clock म्हणल्यार हिंगा ट्रॅफिक तितली पळय जॅम जाता. पूण हिंगा आतां व्हेकलाची सेफ्टी कितली घेतलेली आहा आनी हें काम हिंगा फोडून दवरलेलें आहा पळय तिका कितले सायन बोर्ड मारलेले आहा ते तुमी पळया. हिंगा आतां अशें जाल्लें आहा हिंगा कोण कोणाक विचारतलो ना. हेणे आतां फकत एकूच हे ऑथॉरिटीन पेंजीम भितर सरता आसतना सायन बोर्ड मारपाचो. स्मार्ट सिटी सेफ्टी इज युअर ओन रिस्क, ड्रायव्ह सेफ. आतां हिंगा फकत एकूच बरें तेणी एक बोर्ड बरें म्हणटा तो मारपाचो, स्मार्ट सिटी बट नो सेफ्टी, सो ड्रायव्ह ऑन युअर ओन रिस्क म्हणून होच एक बोर्ड मारपाचो उरलेलो आहा. हें पळय आतां तुमी हिंगा पळोवंक शकता सर्कला कडेन आनी हिंगाय पळय अशें फोडून दवरलेलें आहा आनी हिंगा पळय आतां तुमी कितले सायन बोर्ड मारलेले आहा पळय ते. आतां हिंगा पळय आतां हे ऑथॉरिटीन वो ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान कितली सेफ्टी घेतलेली आहा आनी हेंची सेफ्टी आतां कोणूच हिंगा हिंचारतलो ना. पळय हिंगाय फोडून दवरलेले आहा आनी एक हिंगा सायन बोर्ड मारलेलो ना. वो
एक रेड रिबीन लायलेले ना काय ना. आता हे सायडीतल्यान तूं पेंजीम भितर सरता टू द गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, समरिता खडगांवकर आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. खूप टिका जाले उपरांत निमणे फातोड्डेची 3 चलनाशिल्ली सिग्नलां मडगांव पालिकेन दुरुस्त केल्यात. पूण नगराध्यक्षान टिकाकारांचेर ती सिग्नलां सारकी करात म्हण परतो वार केलो. मजगती कांय म्हयन्या आदी रिणांत आशिल्ले पालिका आता रीण मुक्त आशिल्ल्याचो दावो करता. पळयात. आमचे फायनान्शियल बर्डन आणि 1 रुपयाचो बर्डन ना. 1 रुपयाचो फायनान्शियल बर्डन ना. आता पळय एक 8 दिसा टायमा भितर सगळें सोल्युशन जालें. आज ते 3 सिग्नल बंद करता. मुद्दाम हांव परत एकदां सांगता. हांव आतां मुद्दाम तुमचे मना लेट पावपाक कारण कितें हांव थंय जंक्शनाचेर रावलो, त्या सिग्नलार रावलो, बोलशे सरकले सिग्नल रावलो आनी ड्रायव्हराक म्हणलें त्या सायडीन मुद्दाम सकले कोलवा सरकले थंय सिग्नल रावलो आनी थंयच्यान आतां हांव पावलो. तो 3 सिग्नल चलता. आनी आज म्हाका सांगपाक उमेद दिसता विदीन अ वीक टायम ती 3 सिग्नल्स चालू जाल्ले कडेन आसा आनी ताजें सगळें श्रेय ह्या कावन्सिलाक वता. तातूंत भितर मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत, फातोड्डेचे माजी आमदार दामू नायक आनीक खास करून हांव अभिनंदन करता आमचे ट्राफिकाचे PI गौतम साळुंके. हाजेंय कॉन्ट्रिब्युशन खुबशें आसा. आमी तें बेश्टें सहज अशेंच केलें ना. PI गौतम साळुंकेक आमी घेवन भोंवले. 3 सिग्नलां पळयलें ताजे कडेन कित्याक ट्राफीक सगळें तो मॅनेज करता. पूण जें एश्युरन्स हांवें दिल्लें, क्रिटिसिजम खुबशें केलें, म्हज्या आमदाराचेर केलें, कावन्सिलाचेर क्रिटिसिजम केलें. कशीच गोश्ट एक रातया भितर जायना. क्रिटिसिजम करप हें व्हेरी इजी आनी काम करप रिजल्ट आज तुमच्या मुखार आसा. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, मनीष परब आणि संगीता ओली. फाटल्या कांय दिसांसावन तापमान वाडत चल्ला. या 2 दिसांक चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. 24 वरात उणे तापमान 1 ते 2 डिग्रीन वाडटले. 24, 25, 26 तारखेक उतर धुके पळोवपाक मेळटले. जाल्यार चडावत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस उरतले तर उण्यात उणे तापमान 20 डिग्री सेल्सियस आसतले. बोट धन्या खाशेली शिटकावणी ना. 24, 25, 26 तारखेक उतर धुके तापमानात व्हडलोसो बदल ना. उणे तापमान 1 ते 2 डिग्रीन वाडटले. चडावत आनी उणे तापमान 34 आनी 20 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्या खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.